वास्को बोट ओनर आणि रायाचे रहिवाशी हांच्या मदीं तणाव निर्माण जाल्ल्यान खारेवाडो नुस्तेमारांक समर्पित जेटीचो मुद्दो परतून एक फावट नदरेक आयला। वास्को जेटींतल्यान वायट परिस्थितीक लागून नुस्तेमारी समाजाचेर बरोच परिणाम जाला आणि ताका लागून जायते बोट ओनर एकतर हो व्यवसाय सोडून विदेशांत नोकरी घेवची पडल्या अशें गोवा बोट मालक संघटनेन सांगला। सुमार 5 दशकां सावन पावसाळ्यान नुस्तेमार राया हांगा आपल्यो बोटी उबारतात अशें कळटा, पूण थळाव्या लोकांनी उपद्रव केल्ल्यान आता तांणी हो वाठार रिकामो करचो अशी मागणी सुरू जाल्या। असोसिएशनान हे आरोप न्हयकारल्यात आणि वेगळ्या डॉकिंग सुविधाचो प्रस्ताव नुस्तेमारी खात्याक विचारार्थ सादर केला अशें सांगले। वास्कोकारांचे बरे नशीब फोडला। आता वास्कोकारांचे नशीब कित्याक फोडला या आमगेले वास्को जो आमगे बोटकार भाव आहाय आमी ओनर आहाय आमकडे बोटी जायत्यो आसल्यो आणि ह्या बोट्यो हे असोसिएशन हे जेटीचेर बोट्यो जायत्यो वास्को भरपूर बोट्यो आहाल्यो त्यो बोट्यो उणी जायत्यो गेल्यो आनी रिजन कितें उणी जावपाक की वास्कोकारांक ह्या खारेवाडा जेटी आमकां सारकी जेटी ना। आता इतली वर्सां जाली आमी बोबाट वता की आमकां जेटी जाय तेन्ना पयल्यो 20 वर्सां पयल्यो 25 वर्सां पयले ज्यो ह्यो फिशिंग जेटी जी आमकां ही टेम्पररी जेटी बांदून दिलोली कोणे एमपीटीन दिली। आता ती एमपीए जाली 4 वर्सां जाली तेणी एक आमकां एनओसी दिली की तुमी हे जेटीचे कितेंय तर काम आहा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडच्यान करून घे। 4 वर्सां जाली गव्हर्मेंट आमचे हे जेटीचे टेम्पररी जेटीचे मेंटेनन्स करता। आता आमकां 4-5 वर्सां जाली आमी गव्हर्मेंटा कडेन आयज पासून दीस रात आमी मागता की आमकां एक बरी जेटी दी। आमच्यो बोट्यो उणी जायत गेल्या। आमच्यो ज्यो बोट्यो हिंगा लाकडाच्यो बोट्यो आहा वुडन बोट्यो आहा त्यो लोकांच्या बड्या फुटून गेल्या आनी त्यो बोट्यो फुटोन धंदो त्यांचो बंद जाला कित्याक मेंटेनन्स करूं जावंक ना। म्हणटकूच थोडे भाव आमचे बोटकार भाव यूके देखून गेले कारण कितें तरी करपा जाय। सो ही परिस्थिती जाली। आयज नशीब आमचें फुटला म्हणजे कित्याक लागून हांवें म्हणलां हेच कामां लागून की आयज पणजेकारांक पेन्जीम मालीम जी जेटी आहा तिका गव्हर्मेंटांनी करोडांनी पयसो मोडला। ती बरे भाशेन जेटी बांदल्या सगळे ताका फावो ते भाशेन कितें जाय ते वस्तू त्या जेटीचेर केल्या। बेतला आमची मालीम जेटी आमचे कुडमण जेटी तिका एक ओल्ड जेटी गव्हर्मेंटान बांदल्या। कोडताली जेटी तेणे मेंटेन केल्यान बरी बांदलेली आहा। अरे वास्कोकाराकूच जेटी ना। आयज आमचो हिंगा सेंट्रल कॅबिनेट फिशरी मिनिस्टर येवन गेलो मस्त मनोहर पर्रीकर पयलो आमकां सांगत गेलो तो गेलो। आता आमी प्रमोद सावंत तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टराकडे आमी ही प्रपोजल घातल्या आणि ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आपूण हे जेटीचेर विजीट करपा येता। आता आमकां फावो ते भाशेन जेटी ना हो जेटीचो प्रश्न जालो। आता पावसा दिसांनी ह्या मोडा दिसांनी आमी आमच्यो बोट्यो फूंय दवरतले नांगराक फॉर शेल्टर। आमचे पयले जे पुर्वज आमचे पाय जो हो धंदो करताले बोटीचे तर राय व्हरून बोट्यो दवरताले। आता 40 वर्सां सुमार जाले इवन आमी रापड्यो हे बोटीचेर जाव देखून थिंगाच इगोचे कडेन ते कॉपेल इगोरचे कॉपेल कितें आहा थिंगा लावन बोट्यो बोत्ताले रापड बोत्ताले सगळे आमी थिंग करताले। पण आता 2 वर्सां जाली सुमार 2-3 वर्सां जाली तो सरपंच कोण येयलो तो दीस रात बोबाट मारता। आयज जेन्ना आमी बोट्यो थिंगा वता न्हू तेन्ना आमी बोट्यो आमच्यो नितळ करून वता। प्लास्टीक एक बॉटल आमच्या बोटीचेर मेवपाना। आमी आख्यो साबान कश्यो धुवन बऱ्यो कश्यो क्लीन करून ज्यो आमच्यो वस्तू लायटीच्यो वस्तू आहा त्यो बंद करून सगळे बंद करून बॅटऱ्यो काडून आमी त्यो बोट्यो काडून ती व्हरून दवरता। आमचे जे ओरिसाचे मनीस जे काम करता तो एकलो देखून ओरिसाचो मनीस थिंगा ना बोटीचेर। हालीं 70-80 सुमार थिंगा बोट्यो आहा
ओली 4 जाण लेबरर थिंगा येता. उदक जाय जाल्यार येता वो कितें रेशन हाडपाक जाय जाल्यार वयर वयता. आतां तुमी म्हाका सांगा, आमच्या बोटीचेर थिंगा घाण म्हणचेच कोन्ना. हांव डायरेक्टराक मेवलो पयर 3 दीस जाले हांव डायरेक्टराक मेवलो, फिशरी डायरेक्टराक मेवलो. हांवें फिशरी डायरेक्टराक मेळोन हांवें तेक सांगलें, मॅडम तुमी मनीस धाडा, तुमचे ऑफिसर धाडा, चोया आमचे मनीस घाण करता जाल्यार चोया आमचे मनीस कितले आहा. 200 बोट्यो आमचे 4 जाण बोट्यो रांदता. अरे पण एलिगेशन घालप हे करप कसलें तें? हे एलिगेशन घालप हे कित्याक? हांव सरपंचाक मेळोन येयलो, हांव सरपंचाक मेवलो, सरपंचाक मेळोन तेका 25 तेका मेवलो आनी तेकाय हांवें आमचे सगळे सांगले. आमी आतां आमी प्रोपोजल आमी घातल्या, जी आमच्या ज्या फिशरी डायरेक्टराक आमी एक प्रोपोजल धाडल्या आमकां हे मोरींग करपाक, बोट्यो आमच्यो नांगराक दवरपाक आनी सेफ दवरपाक आमकां एक लुगार दिया म्हणून. की हे मनीस बोबाट मारता थिंगाचे, कोणूय बोबाट मारता, कोणाकूय डिस्टर्ब करपाक, कोणाचो पीस आमी काबार करपाक आमी गोंयकारूच. आनी आमी हो धंदो करता तो पयले फावटी थिंगा आमी हे नांगराक दवरनाय बोट्यो. आमी ह्यो आमच्यो 40-50 वर्सां जाली बोटी दवरतात. कोणा कडेन थिंगा विचारा. हो जोझफ आतां सरपंच जाला आनी हो जोझफ आयज कितें उलयता हांव नको. हो कित्या लागून उलयता आनी कित्या लागून हे भाशेन करता तो. आमी कांय इलिगलिटी करनाय, ओन्ली फॉर अ शेल्टर आमी दवरताय. एक सांग म्हाका, आमी तो शेल्टराक थिंगा बोट्यो दवरताय जाल्यार एक सांग आमी कोणाक दवरताय? आमी पंचायतीच्या प्रॉपर्टीन दवरता? आमी बोट्यो पंचायतीच्या प्रॉपर्टीन दवरता? अरे आमी बोट्यो दवरता तर रिव्हर हितून दवरता, रिव्हरान दवरता बोट्यो. ह्यो आयज हो पंचायत हो कितें म्हणटा आमी डिस्टर्ब म्हणटा, कांय करना ना. कोणे वचून चोवचें आमी डिस्टर्ब करताय जाल्यार. पण कितें आसता हो कित्या लागून बोबाट मारता हे आमी ते कडेन विचारलें. आनी आयज जर तर हे भाशेन करीत जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून उरपाना, आमी हे धंदो करूंक पावपाना. वो आमचेर तर एलिगेशन कितें करता जाल्यार आमी चिंतचे, आमी कोणाची थिंगा वस्त घाण करना, वो कितेंय प्रॉब्लेम करना. 4 जाण मनीस आसताय, 4 जाण रांदताय, 4 जाण जेयताय, इतलेंच आहा. सो तेका लागून हे फावटी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी प्रोपोजल दिल्या की आमचो टँकर मोरींग करपाक, बोट्यो नांगराक दवरपाक, सेफ्टी दवरपाक आमकां लुगार दी. नाजाल्यार हांवें एमपीटीकूय सांगलां की आमकां ह्यो बोट्यो 2 म्हयने दवरपाक आमकां खूंय तर एक हिंगा जाल्यार हिंगाच लुगार दिया. कित्याक आमकां लोक बोबाट मारता ते आमकां लायक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.